Praise the Lord. Hallelujah. 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 Bogo soumya patkamuji bogos. Bogo soumya patkamuji bogos. Argan tuka soumya Jesu. होगळाप तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज हांव सांगूंक आशेता पातकांत हांव सुटका जोडया. वय आमी सर मनीस जल्माल्लो हर एक मनीस ह्या संवसारान आमी पातकी जावन आसा. हर एक घडी आमी पाताक करता. चिंतनान, शब्दान आनी करनेन खंयचोय मनीस ना पाताक करिनातलो. देवाक सोदतलोय पाताक करता, सोदिनातलोय पाताक करता, संवसारान ग्रेस्काय आशेतलोय पाताक करता, दुबळो धाकटो नेणारी जाणा आसलेलो सगळे पाताक करतात. पूण आमी जेजू थंय परतून पातकांची सुटका जोडी जाल्यार आमच्या पातकांची आमी वळख धरूंक जाय. देवा मुखार आमी प्रार्थीत करूंक जाय. देवा कडेन आमी बक्षणां मागूंक जाय. तेन्ना आमची पातकां बक्षातात आनी देव आमकां आशिर्वादांनी भरता. हांव प्रस्तावान वाचतां. जेरेमिया 8:4-6. पाताक आनी ख्यास्त. तुवें तांकां सांगूंक जाय, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पडलेलो मनीस परतून उठना, वाट चुकून गेल्लो मनीस परतून येना, तर ही परजा कित्याक म्हजे थावन पयस सरता आनी हटान पयस सरत रावता. ती फसवणेक वेग मारतात आनी फाटीं येवंक इन्कार करतात. हांवें कान दिवन आयकलां, ती प्रामाणीकपणान उलयनात. कोणच आपल्या खोटेपणा विशीं चुरचुरे बगना. हांवें कितें केलें अशें सांगिना. झुजांत आंगार पडूंक धांवलेल्या घोड्या परी हर एकलो आपापल्या वाटेन धांवत आसा. प्रेज द लॉर्ड. वय आज ह्या संवसारांत आमी पाताक म्हणजे लेखाक काण येनात. हर एक तराची पातकां करता. दुसऱ्यांक फसोवचें, मोस करचें, खुनी करची, दुसऱ्यांक नागोवचें, दुसऱ्यांक मारचें, दुसऱ्यांचें चरचें, दुसऱ्यांचे पांय ओडचे, दुसऱ्यांची मर्याद काडची आनी सबा तराची पातकां आसात. चिंतनान थावनी पातकां करता, शब्दान थावनी पातकां करता आनी करण्यांनी पातकां करता. ही जावन आसात आमची सगळीं ह्या संवसारांतलीं पातकां. हांगा जेरेमियाक सांगून देव सांगता, पडलेलो मनीस परतून उठना, वाट चुकून गेल्लो मनीस परतून येना. आज आमच्या स्वार्था खातीर संवसारान आमी कितें करता? स्वताची वाट सोडून आमकां जाय जाल्ली वाट आमी धरला. आमकां जाय तशें आमी चलून आसा. आमकां जाय तशें आमी ह्या संवसारान जिवन आसा. तर ही परजा कित्याक म्हजे थावन पयस सरता आनी हटान पयस रावता. आज आमी पळोवचें जाल्यार देवा थावन सगळो लोक, सगळी ताची परजा, सगळीं ताची भुरगीं पयस सरल्यात. कोणीय देवाक पातयनात, देवाक लागीं सरूंक आशेनात आनी कितेंय दिलां तर आमकां देवान दिल्लें म्हणजे तें मतींत घेनात. सगळें आमी केल्लें, आमी जोडिल्लें, आमची बुदवणकाय, आमची जाणवाय म्हूण घेवन देवा थावन पयस सरते आसात. तीं फसवणेक वेग मारतात आनी फाटीं येवंक इन्कार करतात. हांवें कान दिवन आयकलां, तीं प्रामाणीकपणान उलयनात. खंयच्याय तराच्या प्रामाणीकपणान उलोवंक आशेनात. दुसऱ्यांक फसोवचें, दुसऱ्यांच्यो खोडी काडच्यो आनी फोटी सांगून आमी जिखचें
खोटी साक्ष दिवची, आस्त पैसे हे सगळे आमकां जाय म्हणून आमी फसयता, हेरांक फसयता आनी आमी प्रामाणीकपणान उलयना. आमच्या स्वार्थाचे मात्र उलयता, आमच्या फायद्याचे मात्र आमी उलयता. कोणूच आपल्या खोटापणा विशीं चुरचुरे बगना म्हणटा पवित्र पुस्तक. कोणाकय आपल्या फटकेरपणा विशान, खोट्यापणा विशान चुरचुरेच बगना. खोट्यापण आदरता आनी तो खुशी जाता. हांवें तशें केलें, अशें केलें, ताका तशें केलें, ताची खून केली, ताचें लुटलें आनी हांव पयशेवालो जालो, हांव ग्रेस जालो म्हणून बगून आसा. कोणाकय चुरचुरे बगना आनी हांवें वायट केलें म्हणजे कोणाच्याय मतीन येना. तसले दीस आज ह्या संवसारांत आयल्यात. हांवें कितें केलें अशें सांगिना. झुजान आंगार पडून धांवतल्या घोड्या परी हर एकलो आपआपल्या वाटेन धांवत आसा. हर एकलो आपआपल्याक ताका ताका जाय जाल्ल्या वाटेन, ताका तेज्या फायद्याच्या वाटेन, ताच्या स्वार्थाच्या वाटेन धांवन आसा. सैतान तांकां आपूण व्हरते आसा एमकोड्याच्या ख्यास्तीक आनी सैतानाद्वारे हीं कामां जातात. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3:10-18 अशें सांगता, नित्यवन म्हणलोच ना देवाक सोदतलो या खंयच्याय तरेचो मनीस, जाणतो या खंयच्याय टायपाचो मनीस देवाक सोदतलो म्हणलो एकलोय ना, नितीन चलतलो एकलोय ना म्हूण सांगता. अवस्वर 3:10 नित्यवन म्हणलोच ना, एकलोपणीय ना, जाणतो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना, नित्यवन म्हणलोच ना. हांव या तूं कोणीय हांगा नित्यवन म्हणलेच ना, सगळे पातकी जावन आसा. हर एक घडये हर एक तरेची पातकां करता आमी आनी आमी ती वळखून घेवंक तयार आसना. सर मनीस देवा थावन पयस सरल्यात आनी चुकून पडल्यात. हर एकलो मनीस देवा थावन पयस गेला. हर एकलो मनीस चुकून पडलेलो आसा. कोणाक ताच्या पातकाची खण ना. ताणें केल्ल्या खोट्या कामाची ताका चुरचुरे बगनात म्हणटा. देखून बरें आदरतलो कोणूच ना, एकलोय ना. देवाक सोदतलोय ना, देवाक विंचलेलोय ना आनी देवाची सेवा करतलोय ना, देवाचे सुवार्ता प्रगट करतलोय ना. कोणूच ना. सगळे तांच्या तांच्या वाटेन चलूनात, तांच्या तांच्या स्वार्था खातीर करूनात. पयशां खातीर ह्या संवसारांत जीवन आसात. पयशां खातीर सगळें काम करून आसात. तांचो गळो उक्तो केल्ल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी, तांच्या जिबांनी खेळटात ठक्क उतरां. तांचो गळो उक्तो केल्ल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी. अगर मेल्ल्या मनशाच्या फोंडांत आमी उक्तो करून पळयल्यार त्या दिसा आमी त्या फोंडांत त्या मनशाक दवरतना पळयल्लें आसता, पूण थोड्या तेंपा उपरांत तातूंत कांय आसना. सगळे किडी खावन ताजी कूड भंगून गेल्ली आसता. तातूंत कांयच मेळना आनी थोडो दम गेल्यार ते हाडांय मेळनात. तीं पुरा पिठो जावन माती जाल्ली आसतात. तशें जाल्यात आमचे गळे. आमचे गळे म्हणल्यार आमचो आवाज, आमचे उतरां, आमचो ताळो तसो जाला, मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी जाला. कसलीच खण ना, कसलेच आमकां भोगना. तांच्या जिबांनी खेळटात ठक्क उतरां. तांच्या वंट्या तळा आसा वीख मारेकार. मारेकार वीख आनी ठक्क उतरां, दोन दरीच्या थालवारी बरी आमची उतरां आनी ते आमी हर एकल्यांक कातरून घालता, हर एकल्याची खुनी करता. असलें जावन आसा आमचें जिवीत. देवाक लागीं सरूंक आमी आशेना, देवाचे उतार आयकूंक आमी आशेना. तांच्या तोंडांनी सवेशिरां भरून ओमतातात. हेरांचो जीव काडूंक आनी तांचेर जुलूम करूंक ते मुखार सरतात. आमच्या फायद्या खातीर आमी कितेंय करूंक मुखार शकता म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. गेल्ले कडेन ते ओमतात नास आनी भंगस्थळ. दुसऱ्यांचो नाश करचो, दुसऱ्यांक लोटून घालचें, दुसऱ्यांक आमी पिडपिडा करचे, हेंच आमी चिंतन आसता. कशें आमी हेरांतल्यान फायदो जोडचो आनी कशें आमी ताका फसोवचें हेंच आमच्या मतींत आसता. दुसरें कांय आमच्या मतींत आसना. समाधानाची वाटच ते नेणात. समाधानाची वाट आमकां गुंतना. सोंसणीकायेची वाटच आमकां गुंतना. समाधानान कशें रावचें, कशें जिवचें, सोंसणीकायेन आमी कशें रावचें, हेरां खातीर आमी कितें सोंसून व्हरचें, कितें सोंसून व्हरूंक नजो आनी आमी कशें जिवचें
तांकां कशें जिवंक आमी वाट दाखोवची म्हटल्यार आमकां नाका जालां. देवाची भिरांत तांकां कांयच ना जालां. होय, हर एकल्या मनशाक देवाची भिरांत ना जालां. तांच्या मर्जे प्रकार ते जीवन आसात. कॉम्पिटिशन करून चलतात संवसारांत. ताच्याकी व्हडलीं कामां हांवें करचीं, ताच्याकी चड पयसो हांवें खर्चीचे. म्हणजे दुसऱ्यांक म्हणी लुटून आमी पयसो करून दुसऱ्यांक आमची फंक्शनां आनी आमचे कामां करता आनी कॉम्पिटिशनान आमी मुखार एकल्या प्रास एकले आमी मुखार वचो. कित्याक आज देवाची भिरांत ना जालां आमकां. देवा थंय आमी पयस सरलेले आसा. आमकां कांयच नाका जालां. पूण आरंभाक थावन तशें नासलेलें म्हूण जेजू सांगता. बऱ्या वस्तूंची आमी बऱ्याक हांवें वापरूंक हांवें दिल्ली, पूण ती वस्त खोट्या मनशांनी ती तेज्या फायद्या खातीर करून घेतला म्हणटा. सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 39 आनी वळ जावन आसा 25. आरंभाक थावन बऱ्यो वस्तू बऱ्या मनशां बसत रचल्ल्यो आनी वायट वस्तू पातक्यां बसत रचल्ल्यो. आरंभाक थावन देवान बऱ्यो वस्तू रचल्ल्यो. आदाम आनी एवेक आसतना तांकां बऱ्यो वस्तू दिल्ल्यो. त्या मळ्यान तांकां बऱ्यो वस्तू देवान दिल्ल्यो आनी त्यो खावन जेवन समाधानेन आसलेले आदाम आनी येव. पूण तांचें थंय पाताक रिगलें आनी त्या पातकान तांकां खोटेपणां ओडलें. जेजू थावन पयस केलें. तीं शर्मेलीं. तांकां कळून येयलें की आमी पाताक केलें आनी तेंच आमी करून आसा. देवा मुखार आमी वचूंक तयार ना. देवा थंय आमची पातकां रडूंक तयार ना. आमी केल्ल्यान सारकी आमी पातकां केल्यारय आमकां कांय जायना म्हणचें तसलें आमच्या मोतींत आसा. आमकां कसलेच पिडा येना, आमकां कसलेच कश्ट येनात अशें आमच्या मोतींत आसता. पूण देव दोरी लांब सोडटा आनी एक दीस अर्नून सोडटा. कित्याक मनशां बसत रचल्ल्यो आनी वायट वस्तू पातक्यां बसत. मनशाचे जिणयेक गरजेच्यो वस्तू ह्यो उदक आनी उजो, लोंकाड आनी मीठ, गंवा पीठ, दूद आनी म्होंव, दाका रोस, तेल आनी वस्तूर. बऱ्या मनशांक ह्यो सगळ्यो वस्तू बऱ्यो, पूण पातक्यांक त्यो वायटाक पडटात. ह्यो सगळ्यो वस्तू मनशाच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर रचल्यो, दिसपडत्या जिवना खातीर देवान रचल्यो आनी हेजो आज मनीस फायदो उठयत आसा. हेका जाय तितले कॅमिकल घालता, जाय तितले मोस करच्या थल्ली पुरा घालन मनशांक आज मोस करता, मनशांचो जीव काडते आसा आनी ताचो फायदो तो सोदून आसा. हे जावन आसात खोटे मनीस आनी पातके मनीस. ते जावन बऱ्या थरान जियेनात आनी जियेतेल्यांक जिवंक सोडनात. हर एक कामांनी हर एक वेळार मनीस फसयत आसा आनी तांचो फायदो पळयता आनी तांच्या वाटांनी चलून आसा. तांच्या मोती गेल्ल्या बरें उलोवन आसा. हे सगळें आज मनीस करून आसा. ख्यास लावचे खातीर रचल्लीं वादळां आसात. आपल्या क्रोधान तीं दोंगर हुमटून उडोवंक शकतात. असलें सगळें आज आमचें थंय चलून आसा. आज आमी विनाशाच्या दिसा ती आपली देसवाटाची सकत दाखयतात आनी रचणाराचो क्रोध थांबयतात. आज आमी विनाशाच्या वाटेन चलून आसा. नासतांच्या वाटेन चलून आसा. हेमकोंडाच्या खेस्तिवेच्या वाटेन चलून आसा. सत कितें म्हणल्यार आमी नेणा, सत कितें म्हणल्यार आमी जाणा जावंक तयार ना. आज ती परिस्थिती आमची येयला आनी आमी तें करून आसा. बरें करया म्हणून आमचें थंय मन आसल्यार आमकां बरें करूंक जायना. आमचें मन आयकना. कित्याक आमी स्वार्थान बुडले आसा आनी आमी हेंचो स्वार्थ घेवन संवसारान जिवंक आशेता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 7 आनी वळ 18 थावन अशें म्हणटा. जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्तमासाच्या सैमांत वस्ती करिना
म्हूण हांव जाणा बरें कितें आहा तें आज आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत, आमच्या रक्तांत तें ना म्हूण आमी जाणा, तरी आमी पाताक करता, तरी आमी खोटेपणां धरता. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजें तें अत्रेक आसल्यारय खंयची सकत म्हज्या लागीं ना. हय, आज बरें करया म्हूण आमच्या मोतींत आसता, पूण आमचें मन तें आयकना. बरें करून तें आमचो फायदो सोदता, आपणाचो स्वार्थ सोदता आनी आपणाच्या खुशालकायेक ते आशेवन आसा. बरें करूंक मन आसल्यारय आमी बरें करिना. आमच्या कडेन तांक आसा तरी आमी हेरांक बरें करूंक आशेना. कित्याक आमचे कडेन आसलो दुडू तांकां वेता म्हूण, आमकां फाल्यां गम्मत मारूंक, आमच्यो गरजो दिसूं आमकां मेळना म्हूण आमी चिंतून आसा. पूण हेरांच्यो गरजो आमी तिरसिल्यार देव आमकां खंडीत दिता, चडीत मापान दिता, ओमतोच्या मापान भन दिता. तें आमी नेणा. जाणा आसल्यारय आमी तें आयकूंक या करूंक आशेना. म्हाका करूंक मोल आसा बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. ताच्या बदला आमी खोटें करता, खोटेपणान जियेता, मोस करता, हागेन दवरून घेता. कशें आनेकल्याक वायट करचें, कशें आनेकल्याक पाड करचें, कशें आनेकल्या फोंडान लोटून घालचें, कशें ताका नाश करचें म्हूण आमी राखून आसा. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्ही बगार म्हजें तें आसा तें थंय वस्ती करता तें पाताक करता. वस्ती करता तें पाताक खंडीत जावन हें पाताक आमकां दसता आनी आमकां तें बरें करूंक दिना. सताच्या वाटेन चलूंक, नितीच्या वाटेन चलूंक, देवाच्या उपादेशांच्या वाटेन चलूंक आमकां सोडिना. कित्याक आमी सैतानाच्या मुठी भितर आसा. सैतानांतल्यान आमी पयस सरूंक आशेना, देवाक लागीं सरूंक आशेना. सैतान आमकां ताच्या मुठी भितर दवरून घेवन आसा आनी आमकां तो एमकोड्याच्या ख्यास्तीक ओडून आसा. खोटेपणाक तो ओडून आसा. तो आमकां खोटेपणां व्हरता आनी आमकां पातकां वयर पातकां करूंक तो दिता. कित्याक अन्याय करतले कोणी देवाचें राज जोडूंक पावचें ना म्हूण कोरीत घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता. कोरीत घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आवासवर 6 आनी वळ 9 थावन अन्याय करतले कोणी देवाचें राज जोडूंक पावचें नात म्हूण तुमी नेणात गी. अन्याय करतले, खंयच्याय तराचो अन्याय करतले, कसलेंच वायट काम करतले, कशेंय खोटेपण करतले, देवाचें राज जोडूंक, सर्गींचें राज जोडूंक साध्य जायना तांच्या कडेन म्हूण देवाचें उतार आमकां सांगता. फटवून पडनाकात, वेबिचारी, बंब्या पुजा करतले, प्रद्वारी, स्वलिंग कामी, चोर, अपस्वार्थी, अमलखोर, खोटे जिबेचे वा लोभी, चोर, नाश करतले, दुसऱ्यांची खून करतले, दुसऱ्यांक पटयतले, दुसऱ्यांक मोस करतले, हे कोणीय सर्गींचें राज जोडूंक साधना हांच्या कडेन म्हूण देवाचें उतार सांगता. कोणीय देवाचें राज जोडूंक शकचे नात खंडीत जावन. तर आमी सतान आनी नितीन चल्ल्यार, मोगान चल्ल्यार आमी सर्गींचें राज आपणायत, देवाचें राज आमी आपणायत, देवाचो मोग आमी आपणायत, देवाचे आशिर्वाद आमी आपणायत. नाजाल्यार आमकां कांयच मेळचें ना. सर्गींचें सूख, सस्नीक जिवीत आमकां खंडीत मेळचें ना. आमी ह्या संवसारांत सगळें करूंक आसा. कित्याक ह्या संवसारान आमकां देवान धाडला ताच्या वाटेन चलूंक, सताच्या वाटेन चलूंक. सत कितें म्हणचें आमी जाणा जावंक आनी त्या वाटेन चलूंक आमकां देवान धाडला. देवान आमकां बरे उपादेश दिल्यात, न्यायनितीचे उपादेश दिल्यात, त्या प्रकार चलूंक आनी देवाचें राज सोदूंक, देवाचे सुवार्ता प्रसार करूंक, ताचे थंय आमी एकवटून रावंक आमकां देवान आमकां धाडला. हेंगी आमचेंच काम करूंक, आमचीच खोटेपणां धरूंक, आमच्याच वाटेन चलूंक, आमच्याच सगळ्याच खोट्याचीं कामां करूंक न्हय आमकां धाडूं ना देवान. सर्गींचें राज सोदूंक आमकां देवान हांगा धाडला. आनी आमी आज सर्गींचें राज सोदच्या बदलाक एमगोडाची वाट सोदून आसा, खोटेपणाची वाट सोदून आसा. हें आज आमी करून आसा. तुवें पाताक केलाय जाल्यार परतून तशें करिनाका आनी तुज्या आदल्या पातकांचें बक्षाणें माग म्हणटा. तर पाताक आमी केला तर परतें तशें करिनाका. ताचे त्या पातकां थंय प्राचीत कर,
नियाळ कर आनी देवा मुखार आमची पातकां रेड, देवा कडेन बक्षणें माग आनी आमकां खंडीत आमकां बक्षणें मेळटलें आनी देव आमचेर आशिर्वाद खंडीत जावन घालता. शिराकाच्या बुकांत 21 आनी वळ 1 थावन. म्हज्या पुता, तुवें पाताक केलें जाल्यार परतून तशें करिनाका. पळया, शिराकाच्या बुकांत अशें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. तुवें पाताक केलें तर परतून तशें करिनाका आनी तुज्या आदल्या पातकांचें बक्षणें माग. वय आमी प्राचिता करूंक आसा, आमी आदल्या पातकांचें बक्षणें मागूंक आसा आनी देव आमकां खंडीत बक्षिता. तो जावन असो नित्यवन देव, बक्षण्याचो देव, मोग करचो देव, ताच्या भुरग्यांक तो मोग करचो देव. जेजू येयलो आमची सेवा करूंक आनी तो आमची सेवा करून कुर्साच्या मरणा पर्यंत मेलो. त्याग केलो ताणें, आमचे बसत त्याग केलो, आमच्या सडवण्या बसत ताणें त्याग केलो. सर्पासान जशें पळोवन धांवतात तशें पातकासान पळोवन धांव. सर पळयतना आमी पळयल्ल्या बरा थंयतावन निकळटा आनी रावना ताच्या मुखार. तो चापता कितेंय म्हूण, तो ताच्या वाटेन गेल्यार आमी भियान धांवता. ताच्या मुखार रावंक अशें न्हू, कित्याक आमकां भेय दिसता. त्या सैतानाचें भेय आमकां आसा पूण देवाचें भेय आमकां ना जाला. कित्याक सर्पा लागीं तुवें गेल्यार तो तुका चापतलो. ताचे दांत, शिवाचे दांत, ते मनशाचो जीव काडटात. ताचे दांत आसा शिवाचे दांत आनी तो मनशाचे जीव काडटात. तर सर्पाचे दांतच आमकां लागले तर 1 सेकंडा भितर मनशाचो जीव वता. तशें आमचें थंय जाता आनी तशें भोगता आमकां. पूण देवा थंय आमी एकवटून आसल्यार, देवाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसल्यार सरप सयत कांय करना. ताका सयत इडेन दिनातल्यार आमकां कोणीच कांय करूंक शकना. पातकाक आमी आमच्या कुडीन, आमच्या काळजान, आमच्या आत्म्यान तर इडेन दिलें तर मात्र तें घडटलें. ना तर पवित्र आत्मा आमचे थंय आहा तर कोणीच आमकां हालूंक शकना, कांयच करूंक शकना. पाताक आमकां कांय करूंक शकना. सैतान आमचे थंय पळ नवता, आमचे लागीं येना. सैतान आयल्यार मात्र आमचे थंय पातकां घडटात, पातकां वाडटात आनी पातकां करूंक तो अवकाश तो करून येता. आमच्या काळजान थावन, आमच्या मतीन तो नाका जाल्ल्यो शिंत्र्यो घालता आनी तो आमकां पातकां ओडटा. हर एक अपराध 2 धारीचे तलवारी बरी, तिणें केल्ल्या घायाक वखद ना. वय आज पाताक जावन आसा 2 धारीचे तलवारी बरीच आसा. देवाचे उतार कशे 2 धारीचे तलवारी बरी आहा. ती आमकां पातकांत थावन बचाव करता आनी ते आमकां सासणी जिवितां ओडून देवाचे उतार आज आमच्या काळजान मारेकार जावन देवाचे उतारेक सताच्या वाटेन सत कितें म्हणून आमकां जाणा जावंक तर प्रेरण करता. तर पाताक ही आमकां एमगाडाच्या ख्यास्ती ओडोवंक तें प्रेरण करता. पातकां थावन आमी पयस रावंक जाय. ती 2 धारीचे तलवारी बरीच आसा. देवाचे उतार कशें आमकां 2 धारीचे तलवारी जावन कशें आमकां शिंदून देवा थंय एकवटूंक, देवा थंय वाट सोदूंक आमकां तयार करून दिता गी, तशेंच ही पाताक आमकां एमगाडाच्या ख्यास्तीक आपोवन व्हरता. जुलूम आनी हंकार ड्रेस काय उबाडतात आनी आमच्या कडेन असली जुलुमां वाडटात आनी आमचे थंय असली बऱ्या देण्यांची, पवित्र आत्म्याची ग्रेस काय आमचे थंय विबाड जाता, आमचे थंय पयस सरता. कित्याक देव आमच्या काळजान आसलेलो आमचे थंय पयस वता. पवित्र आत्मा आमचे थंय आसलेलो तो पयस वता. तुमच्या चुकी बरी जिणे वरवीं मरण मागूंक घेनाकात म्हणून जणवायच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार 1 आनी वळ 12 थावन. तुमचे चुकी बरी जिणे वरवीं मरण मागून घेनाकात, तुमच्या हाताच्या कृत्यां वरवीं नासाचें कारण जायनाकात. वय आज आमी पातकान बुडोवन आमी मरणाच्या तंडेर पावता, मरणाच्या वाटेन आमी चलून आसा. तर हांगा देवाचे उतार सांगता, तुमचे चुकी बरी जिणे वरवीं मरण मागून घेनाकात. तर चुकी तरी आमी जिणेन जियेल्यार, खोट्यापणाची जिणेन जियेल्यार आमकां मरणच प्राप्त जाता. तर सताच्या वाटेन आमी चल्ल्यार, देवाच्या उपदेशा प्रकार आमी चल्ल्यार तर आमकां सर्गीची वाट आमकां फावो जाता. तुमच्या हाताच्या कृत्या वरवीं नासाचें कारण जायनाकात. चिंतान, शब्दान आनी करण्यान आमी तर कितें करता जाल्यार तें सोडून आमी सताच्या वाटेन, सर्गीच्या वाटेन आमी चलोवंक जाय.
ना तर आमचो नाश खंडीत जावन तयार आसा. आमी नासाच्या वाटेन चलता, फोंडाच्या वाटेन आमी चलता. फोंडूच आमकां तयार आसा, दुसरें कांयच आमकां मेळचें ना. कित्याक देवान मरण रचूंक ना, जिव्याचो नाश ताका प्रसन्न करिना. देवान आमकां मरण रचूना. ससनाक जियेचें म्हूण आमकां देवान ह्या संवसारान हाडला. देवाच्या वाटेन, देवाच्या कायद्या प्रकार, देवाच्या उपदेशा प्रकार हांगा चलना आमी. ससनाक जियेचें म्हूण, आमचो आत्मो ससनाक जियेचें म्हूण देवान आमकां हांगा धाडला. देवान आमकां मनशाच्या रुपार हांगा धाडून, संवसारान धाडून आमकां ताचो स्वास आमकां दिवन तेणें पवित्र आत्मो आमकां दिला. एक आत्मो आमच्या काळजान घाला, आमच्या कुडीन घाला. सांगाताच जेजूचोच पवित्र आत्मो आमकां ही वाट दाखयता. जिव्यांचो नाश ताका प्रसन्न ना. जिव्यांचो नाश देवाक पसंद ना. कित्याक अस्तित्वान आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां. देवाक सगळीं कामां करतना संवसार आसतना ताका सगळें बरें दिसलें. मनशागीर रचलें, सांगाता येवेक रचलें आनी देवाक सगळें बरें दिसलें. ताणें सगळें हांगा अस्तित्वान आसचे खातीरच रचलें. ताच्या संतोशा खातीर, ताच्या खुशा खातीर ताणें आमकां रचलें. ताच्या सारक्याचो आमकां त्या खातीर हांगा ह्या संवसारान रचलो. आमकां नाश जावच्याक न्हय, आमची कूड या आमचो आत्मो नाश जावच्या खातीर हांगा आमकां ताणें रचूंक ना. संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली, तांचे थंय नासाचें वीख ना. देवान आमकां भलायकेची रूप दिला, भलायकेची कूड दिला. पूण आमी आज नासाच्या वाट्यान जाल्यार आमची कूड आनी आमचो आत्मो सयत आमी नाश करून घेता सांग. आज आमकां शांती समाधान आमी जोडचे सोड आमी संवसाराचो संतोश, संवसाराची ग्रेस्त काय आसूं आसा, ती आमकां संतोश दिता म्हणून आमी ताच्या फाटल्यान वचून आसा आनी आमचो नाश करून घेवन आसा. एमकोड्याच्या वाटेक आमी चलून आसा. पृथ्वीर एमकोड्याची पदवी चलना, कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरना. एमकोड्याची पदवी हांगा चलना म्हणटा तर देव आमच्या सांगात आसा, पवित्र आत्मा ह्या सगळ्या संवसारांत आसा तर एमकोड्याची पदवी नाश जाता. सैतानाची पदवी हांगा चलना. तर आमी देवा सरशी आसा तर, देवाक आमी चिडकून आसा तर, देवा थंय आमी एकवटून आसा तर, देवा थंय बरो संबंद दवरून आसा जाल्यार आमकां एमकोंडाची नाश जायना आनी आमी एमकोंडा वचूंक शकना. सैतानाचें काम आमचें थंय चलना. सैतानाची कसलीच पदवी आमचे वयर चलना. आमच्या कुडी वयर कांयच ताका अधिकार ना. सगळो अधिकार आसता जेजू. जेजून आमकां विकतें घेतला. ताणें ताच्या राजा बसत आमकां नेमला आनी ताणें आमकां बरें मोल दिवन आमकां विंचून घेतला, विंचून काडला. कित्याक प्रामाणीकपणाचो देव जावन आसा तो, शांतीचो कुंवर जावन आसा, समाधानाचो कुंवर जावन आसा, सोंसणिकायेचो कुंवर जावन आसा. ताच्या सारक्याच्या भुरग्यांक तो ताच्या सारकींच्या राजान आपूण व्हरून तो आशेता. सर्वेस्पराशी परतून येया, तुज्या पाताक रड, पाताक सोड, ताचे मुखार विनवत्यो कर, अपराध करिनाका म्हणून शिराकाच्या बुकान परत सांगता आमकां. शिराकाच्या बुकांत परत अवस्वर 17 आनी ओळ 25 थावन. अवस्वर 17 आनी ओळ 25 थावन. पाताक रडूंक उलो, हेजें हेडिंग आसा पाताक रडूंक उलो. सर्वेस्पराशी परतून ये आनी तुज्या पाताक सोड, ताचे मुखार विनंती कर, तुजे अपराध उणें कर. होय, सर्वेस्पराशी परतून येवची. आमी परत फाटीं येवची. संवसाराक फाटीं वयचें न्हय, देवा थंय फाटीं येवची. सर्गींच्या राजा फाटीं वचाची. आमची पातकां आमी रडून देवा कडेन बोगसाणें मागीचें, जेजू कडेन बोगसाणें मागीचें आनी आमी परत जेजू सरशी फाटीं येवची. ताचे मुखार विनंती करीची. आमच्या पातकां खातीर आमी विनंत्यो करीची. ताकाच आमची कूड आमी समर्पण दिवची. आमचो आत्मो ताका समर्पण दिवचें. ताच्या पांयां तळा आमी येवंक जाय. आमकां तो बक्षिता. ताणें मोग केल्लो आमचो तो देव आमकां खंडीत जावन बक्षिता आनी आमकां ताच्या गोपांत आमकां घेता. कशी एक कोंबी ताच्या पिलांक ताच्या पाकाट्या भितर सांबाळटा गे, तसो देव आमकां सांबाळता. भोव वत्ते देवाचे परतून ये, वायटाक फाट कर. परत देवाचे परतून ये आनी वायटाक फाट कर म्हणटा. आनी सगळ्या खोटेपणाचो द्वेश कर,
सगळ्या खोट्यापणाचो द्वेष कर, आमच्या पातकांचो द्वेष कर आनी सताच्या आनी नितीच्या वाटेन चल आमकां हांगा सांगून दिता आनी सगळ्या खोट्यापणाचो द्वेष कर. आमी जिवंत आसतना भोव त्या देवाची स्तुती करिना जाल्यार पाताळांत ताची स्तुती करूंक कोणाच्यान जाय. तर आमी ह्या संवसारांत जीव आसतना आमचे थंय देवान दिल्लो जीव आसतना आमचे थंय आत्मा आसतना तर देवाची आमी स्तुती करूंक शकना, देवा कडेन मागूंक शकना, देवाक तर अर्घान दिवंक शकना, तर मेल्ल्या उपरांत आमी कांयच करूंक शकना. मेल्ली कूड ती मात्येन जावन गेल्ली ती मात्येच्या बराबरच, रेंवेच्या बराबर. त्या कुडीक कांय आदार ना, ताचे थंय जीव ना आनी ताका परत देवा कडेन बक्षणां मागूंक जायना अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक. पाताळांत ताची स्तुती करूंक कोणाच्यान जायना. जशें अस्तित्वांत नाशिल्ल्या मनशान ताची स्तुती करूंक जायना तशें मेल्ल्या मनशाच्यांनी जायना. अस्तित्वांत ह्या संवसारांत असल्या मनशाच्यान तर अस्तित्वांत असल्या मनशाच्यान स्तुती करूंक जायना, तर मेल्ल्या मनशाच्यांनी स्तुती करूंक जायना, देवा कडेन मागूंक जायना, परत आमी ताचे कडेन बक्षणां मागूंक जायना. मेल्ली कूड कांयच उपकाराक पडना. जीव आसतनाच आमी कितें तर केलां बरें तें सगळें देवा सरशीं आमचे लॅक दिवंक आमी वचूंक आसा. आमचो आत्मो देवा सरशीं आसता. ह्या कुडीन कांय ना. देवान मातयेची कूड रचली आनी तातूंत जिवाचो स्वास घालो आनी ती स्वास परतून देवान विचारतना ही कूड मातयेकच वेताली. जिवंत आनी भलायकेन आसलेल्या मनशाच्यान मात्र सर्वेस्वराची स्तुती करूंक जाता. जिवंत आनी भलायकेन आसलेल्या मनशाक मात जाता. केदळ पर्यंत आमचो जीव आसा, आमचो आत्मो भलायकेन आसा, तेन्ना मात्र आमकां देवाची स्तुती करूंक जाता. नाजाल्यार आमकां कांय करूंक साधना. सर्वेस्वराची स्तुती करूंक जाता. सर्वेस्वराची परतून येतल्या मनशा थंय कितली व्हड ताची काकूळ, कितली व्हड ताचें बक्षणें. पळया, देव आमकां बक्षिता, देव आमकां काकूळ दाखयता. परत आमी फाटीं येवंक जाय, देवा थंय येवंक जाय, देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय. ह्या संवसारांत आमकां इतल्या बऱ्यान ताणें दवरलेल्याक आमकां अर्घां दिवंक जाय, आमी ताका अर्घां दिवंक जाय. आमकां बरें काम, बरी भलायकी सगळें देवान दिल्लें आसा. ह्या संवसारांत आमकां बऱ्या तरान जियोंक ताणें आमकां जाय जाल्लें सगळें दिल्लें आसा, पूण आमी ताका अर्घां दिवंक जाय. मेल्ल्या उपरांत अर्घां दिवंक जायना. निमाणें पळया, अखेरेक पळया, आतां काय तंद्रे नात आमकां म्हणून आमी तर निमाणें म्हातारे जाताना पळया म्हणल्यार आमी केदाळा म्हातारे जातात आनी केदाळा आमकां देव आपूण व्हरता. खंयच्या वेळार आमकां आपूण व्हरता आमी नेणो. आमी प्राय वेच्या पयलेंच आपूण व्हरता गे आनी प्राय जावच्या पयलें आमकां आपूण व्हरता गे, प्राय जातेच आमकां आपूण व्हरता गे, आमी नेणो. पूण आमी सदांच तयार आसूंक जाय. पातकांतान पयस रावन देवाक आमी एकवटून रावूंक जाय. देवाचो सदांच मोग करूंक जाय. तो आमचो मोग करता. तो पातयेचो देव आमचो, तो बक्षणाचो देव आमचो, न्याय नितीचो देव आमचो. कित्याक सगळें करूंक मनशाच्यान जायना. तर अस्तित्वांत आसतनाच आमी कांय करूंक शकना जाल्यार मेल्ल्या उपरांत कांय करूंक जायना. मनशाच्यान आनी कांय करूंक जायना. हें सगळें देवाचें योजन. देवान कितें निर्मिलां तें आमचे थंय घडटा आनी देव आमकां ताचे थंय फाटीं येवंक उलो दिता आनी आमी फाटीं येवंक जाय. देवाशी आमी फाटीं येवंक जाय. तेन्ना आमकां सासणीक जिवीत मेळटलें. शांती समाधान धैर्य बळ कृपा ह्या संवसारांत आमकां मेळटली. तर इतलें मेळ्ळें तर आमी भागीच सय. खंडीत जावन आमी भागी जाता. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 4 अशें सांगता, क्रिस्तान आपले कुडीन कश्ट सोंसल्यात. अवस्वर 4:1 क्रिस्तान आपले कुडीन कश्ट सोंसल्यात, तुमी त्याच मनोभावांत घट रावा, कारण कुडीन कश्ट सोंसता तो पातकाक फाट करता. वय जेजून ताणें संवसारांत आसतना जाय तितले कश्ट सोंसले, जाय तितले ताची खेळकुळां गेल्यात लोकांक, ताच्याच भुरग्यांनी, ताच्याच मनशांनी, ताच्याच परजेन तेजी खेळकुळां गेली. ताका इन्सल्ट केला, ताका नेगार केला. निमाणें ताणें सगळें बरें केलें, सगळीं पातकां बक्षिलीं, सगळ्यांची पिडा गूण केली, तरी ताका
खोटं म्हूण सांगून ताका खुर्सार मारलो. कारण कुडीन कश्ट आसता तो पातकाक फाट करता. वय कुडीन कोण कश्ट आसता तो पातका सावन पयस रावता. कित्याक? त्या वेळार जेजूचो ताका उडास येता, देवाचो ताका उडास येता. आनी तेन्ना तो चिंता, हांवें पातकान पडूं नजो, पातकां करूं नजो, हांवें वायट काम करूं नजो, खोटेपणान चलूंक नजो आसलें म्हणून. तेदोळ पर्यंत तो ताच्याच वाटेन चलता, ताचीच वाट धरून तो वेता, ताचीच खुशालकायेची वाट धरून तो वेता. पूण निमाणें ताका कळीत जाता की हांवें संवसारान कितें केलें, हांव कसो जियेलो म्हणून. ताच्या बदलाक आमी आतांच फाटीं येवया, जेजू अशें फाटीं येया, देवा थंय फाटीं येया. आयच्या संवसारान मनीस केदाळा मरता आनी केदाळा उरता, कितें जाता म्हणजे खंयचीच गॅरंटी ना. हर एक वस्तू पातकान बुडिल्ली आसा, हर एक वस्तू खोटेपणान बुडिल्ली आसा, हर एक वस्त खोटेपणान तयार केल्ली आसा. तर आमकां केदाळा त्या खोटेपणा व्हरून व्हरता, केदाळा त्या पातकाक व्हरून व्हरता म्हणून आमकां सांगूंक साद ना. तर आमी पयलेच निर्णय करया, देवा थंय फाटीं येवंक. तुमचे उरलेले संवसारी जिणेंत कुडीच्या खोट्या वडण्या प्रकार चलनासतना देवाचे खुशे प्रकार जिवंक तुमी प्रयत्न करा. देवाचे खुशे प्रकार जिवंक आमी तयार आसाचे. देवाचे उपादेश पळयचे, देवाचे कायदे पळयचे, सत कितें म्हणचे जाणा जायचे, जेजूच जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत म्हणचे तें आमी जाणा जायचे. तेन्ना मात्र आमकां जिवंक जाता. तेन्ना मात्र आमी पातकां सावन पयस रावंक जाता. आमच्या खोट्यापणा सावन, आमच्या वायट करण्या सावन, वायट कामां सावन आमकां पयस रावंक आमकां सकत मेळटा. त्या खातीर आमी सतान आनी नितीन जिवंक जायचे. कित्याक? देवाचो आमकां चड आनी चड वर्त मोग, देवाची चड आनी चड कुमक आमकां मेळटा. तेन्ना आमी जिवंक शकता. कोणूच आमकां कितें करूंक शकना. तर देव आमच्या सांगत आसा, जेजूचो पवित्र आत्मा आमच्या सांगत आसल्यार कोणूच आमकां कांयच करूंक शकना. जुवांच्या बुकांत 8 अशें म्हणटा, जुवांच्या बुकांत 8 वळ 31 अशें म्हणटा, आपल्या संत म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. वय आज आमकां पातकांच्यान सुटोवंक, पातकांची सुटका जायची. पातकांत आमी पयस रावंक आसा आनी आमी सुटका जोडूंक आसा. जेजूचे उपादेश आमी पाळता जाल्यार आमी खंडी जावन सुटका जोडटा. आमकां सुटका मेळटा, शांती मेळटा, समाधान मेळटा. देवाच्या उतरांक, देवाच्या उपादेशांक आमी खालती मान घालीची आनी देवाची फाटीं येयची. तेन्ना आमकां सत कितें म्हूण कळटा, सत आमकां सुटका दिता आनी देव आमकां शांती समाधानान जिवंक आमकां आशिर्वादांनी भरता. देवाचे आशिर्वाद पयलें जावन आसा. त्या खातीर आमी देवा कडेन मागया, हर एक घडी आमकां तुज्या वाटेन चलूंक कृपा दी. तुज्या वाटेन चलची देणी आमकां, देण्यांनी आमकां भर. त्या देण्यांनी आमकां भर, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. तुजी सत आमकां जाणा जावं आमकां कुमक कर. सत आमकां जिवीत दिता, सत आमकां जिणयेंत हर एक बरें काम करूंक आमकां सकत दिता आनी आमी त्या प्रकार चलूंक जायची. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता, सोडवणेच्या कुवारा, काळोख पातकांचो निवारलेल्या. जय 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 क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता, सोडवणेच्या कुवारा, काळोख पातकांचो निवारलेल्या. जय 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 क्रिस्ता, खुर्सार मरून जिवीत दिलाय. जय 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 क्रिस्ता, जीवित आमचे नवे कर.
जय 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 ख्रिस्ता, जीवन मुझे समर्पिता, जय 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 ख्रिस्ता, जीवन मुझे नंदन कर, जय 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 ख्रिस्ता, जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता, सडवण्याच्या कुवारा, काळोख पातकांचो निवारलेल्या, जय 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 ख्रिस्ता, ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता, सडवण्याच्या कुवारा, काळोख पातकांचो निवारलेल्या, जय 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 ख्रिस्ता. बापाचे, पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.